केरी दर्यावेळेर सुरीचे झाड हुमटून पडिल्ल्यान युजेन हो रशियेचो तरणाटो गंभीर जखमी जालो। ताचो पांय फ्रॅक्चर जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। परतून अशी दुर्घटना घडची न्हय हे खातीर दर्यादेगेर आशिल्लीं सुकिल्लीं झाडां कापचीं अशी थळाव्यांची मागणी आसा। शेनवारा केरी दर्यावेळेर एक दुर्दैवी घडणूक घडली। विदेशी पर्यटक दर्यावेळेर विश्राम घेवपाक आयिल्लो। ताणें आपली गाडी दर्यावेळेर आशिल्ल्या झाडा पोंदा पार्क करून तो ताचेर बशिल्लो तेन्ना सुकिल्ले सुरीचे झाड पडून तो रशियन पर्यटक गंभीर जखमी जालो। उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार येवन तांणी मजत कार्य करून गाडयेचेर पडिल्ले झाड कुशीक काडले आनी जखमी जाल्ल्या पर्यटकाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो। मजगती केरी दर्यावेळेर भरपूर प्रमाणात सुरींची सुकिल्ली झाडां आसात। दर दिसा कितलेशेच पर्यटक ह्या दर्यावेळेर येतात। परतून अशी दुर्घटना जावची न्हय म्हूण सुकिल्ली झाडां कातरची म्हूण थळाव्यांची मागणी। 12 हांगासर एक इन्सिडंट घडला। सुके झाड हे डायरेक्ट एक फॉरेनर हे गाडयेचेर बसलेलो बुलेटीचेर ते डायरेक्ट पडले ते आनी तो इंजर्ड जाला। गाडयेची परिस्थिती तुम्ही पळोवंक शकतात कितें जाल्या ती। आमी आनी तेंच्यांनी समजेच रेस्क्यू करपाक लायफ गार्डांक फोन केले। लायफ गार्डाच्या उपरांत गिरीश तळकर कॅप्टन म्हणून सांगितलो। तेंच्यांनी समजेच तुमकां हेका पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो। तेच्या नंतर ते समजेच येयले आनी तेका एक पांय आनी तेचे कमरेक इंजरी जाल्लेली आसा। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ही सुकलेली झाडां आसात पळय तेंच्यांनी बेगीनूच हे विलेवाट लावपाचो। कित्याक ह्या झाडाचेर ही फक्त एक सुंदरकाय म्हणटात ती आसली हे झाडांची सुरीच्या झाडांची आनी आयज दिसान दीस ही नश्ट जायता। गव्हर्मेंटारूय हेची स्टेप्स घेवपाची। कितें तरी एवरी इयर वन महोत्सवाच्या नांवान झाडां खूब लायतात पूण तेंची तेचे उपरांत केअर टेकर अशी कोणूच घेनात आनी अशीच झाडांची कमी जायत आसात। आतां ही सुकलेली झाडांची अशीच रिस्क आहा। त्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन मागता हांव कशी जाता तितली बेगीनूच तेंच्यांनी हेचेर कितें तरी उपाय काडून ही झाडां जी सुकलेली आहात ती तेंच्यांनी कितें तरी उपाय काडून तेंच्यांनी हे करपाची विलेवाट लावपाची। आयज एक घटना घडली। विदेशी पर्यटक आपल्या बुलेटीन ह्या वाठारात विश्राम घेवपा खातीर आयिल्लो। त्या वेळार दनपारां 12च्या उपरांत एक सुकलेले झाड ताचे गाडयेर पडले आनी ताका जखम जाली। ताचो पांय एक फ्रॅक्चर जाला आनी कंबर मोडल्या असो थळाव्यांचो दावो आसा। तेका तातडीन वैद्यकीय सेवा दिवपा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेला। आयज जे सुकलेले झाड ह्या पर्यटकाचेर पडल्या आनी तो बरोच जखमी जाल्लो आसा। हाची पुनरावृत्ती जावची न्हू म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्ली आसा। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग जी सुकलेली झाडां आसा ती कापून उडोवची आनी परत अशी दुर्घटना घडची न्हय हाचेरूय लक्ष दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।